तुमकां घाल्यांत. देवाचें उतोरें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडीचो जीव काडटात तांकां भिवूं नाकात, कित्याक तांच्यान ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फाराक हेमकोणान नाश करूंक तांक आसा, ताका ओदीक भियेयात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतलें एकूय तुमच्या बापाक कळो नासतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे केंस सगळे मिजलोले आसात. म्हणटूच तुमी भिवूं नाकात. शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरतीं. देखून म्हजो पाटलावदार म्हूण कोणूय मनशा उजेर परगटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलावदार म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजेर हांवूय परगट्टलो. पूण मनशां उजेर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजेर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सगळीं ह्या नयनान भाग घेतात, कित्याक आमचो भावार्थ ह्या भाग्योन सांत फ्रांसीस शावेराचेर आसा. आनी ताचे देखी प्रमाणे ताच्या जिविता वरवीं आमी जायती जाण स्फूर्ती घेतात. एक फामील आसलेली आनी एक फामील गरीबसाणीन आसलेली. जेन्ना ह्या फामिलीचीं भुरगीं वाडटा ती कामाक वचोंक लागलीं, तांचे लागीं थोडे दुडू जाले, तेन्ना ताणें चिंतलें आमी आतां आमचें घर मातशें मोडया आनी बांदया. आनी ताणें काडलें आनी ती जी सुवात ती रावताली आनी दुसरे कडेन एक धाकटीशी एक खोपटी केली आनी ताणें हांगातल्यो वस्तू थंय व्हेल्यो. वेता तेन्ना आनी त्यो वस्तू व्हरता तेन्ना तांचे सुमार एक 10 तरी सुटकेशी जाल्यो. आतां हें आदलें घर मोडलें आनी सुमाराचें बांदलें, तातूंत ती रावपाक लागलीं. चेड्याक बरें जॉब मेळ्ळें, बरो पगार आसलेलो. आतां कितें जालें, इतले पयशे आसा, दुडू आसा, त्या बाबतीन ताणें चिंतलें अरे आमच्या घराक हें जाय तें जाय तें जाय. भाव म्हणटा भिनाका, बरे भाशेन जियेया. ह्यो वस्तू येता येता दितले आनी आपणाच पयशे आनी पगार चडलो तितलो तोय दुसऱ्यांक दाखोवंक लागलो. कशे भाशेन आतां दाखयतलो की आपूण आतां मातशें व्हड जाला म्हणून? लोकांक कशे भाशेन कळटलें? पयले म्हणटा ती मातशी वस्तू घेवपाक पडल्यो न्हू. कार घेतली, भांगार गोळ्यार घातलें, कितलेशेच मोचे. आनी इतलें जाले उपरांत ताणें मागीर चिंतलें इतलें घर आतां आमकां पुरो, आमकां आनीक मातशें व्हडलें जाय. म्हज्या लागीं आसा दुडू, आनी दुडू आसप गिरेस्तकाय आसप वायट न्हय, देवाची देणी ती. ताणें म्हळ्यार पूण आतां हांव आनीक बंगलो बांदतलो. आनी हाका लागून ताणें आपणाचे पुराय ओपाटाचे कुडको जेन्ना ताणें ते प्लॅन केलो, ताणें चिंतलें आपूण आतां दुसऱ्या कुडीर वेतलो, कित्याक हांगा बांदूंक जाय. ताणें एक 2-4 किलोमिटरांचेर एक ल्हानशें फ्लॅट घेतलें, रेंटेड फ्लॅट, आनी थंय ते वचोंक लागले. वेता तेन्ना ताणें सुमार 50 ते 60 सुटकेसो घेवन गेलो. वेता वता वता तांकां जार जाली ती. परतूनोर चोड देंवोर आनी थिंगा दूर यो, परतूनोर आड. जेन्ना ती दुसरी भयण आनी भाव आसलेलीं
ताणी जेन्ना उक्तें केलें ताणी म्हणलें इतली वस्तू आमी घेवन हूंय वेतात आनी ह्यो वस्तू 10 वर्सां जालीं आमी हात लेगून लागूंक ना ते परतून एकठांय करून सुटकेशीन घालून हे परतून हाडपाक पडलें ते तर पयलोच तरी नाका म्हण भायर उडयल्ल्यो जाल्यार काय बरें जावपाचें आमकां इतलें टेन्शन पडनासलें हाडपाक पूण दुसरें म्हणपाक ना त्यो गरजेच्यो आमच्यो यादी ह्यो बरीं पयलीं वर्साच्यो वस्तू त्यो पूण आमकां जाय हें म्हज्या उगडासाचें तें म्हज्या उगडासाचें हें म्हज्या आवडीचें तें म्हज्या आवडीचें दे वर व्हेरी मच अटॅच टू द थिंग्स वीच वर देर ह्यो बऱ्यो ओड आसलेली त्यो वस्तू आनी जितल्यो वस्तू जाल्यो ह्यो 30 सुटकेशी जाल्यो तांकां मातशे व्हरपाक त्रास जाले बोंगलो आयलो परतून आयल्यो वस्तू घरान बोंगलो व्हडलो वस्तू थोड्यो जाल्यो आतां आनीक घेवपाक पडल्यो जितले ती वस्तू घेतालीं जितलो पयसो येतालो तितले लोकांक दाखोवंक आनीक मातशें नेट दाखोवंक म्हण दिसतालें तितलें तांचें मातशें ओड वाडटाली जितल्यो वस्तूची ओड वाडटाली जावं ते टीव्ही जावं मोबायल जावं पेंट जावं सिमीट जावं कसले ब्रँडेड सिमीट घराक घालपाचें पेंट पोतरां सगळें जेन्ना थंय मांडून हाडलें ताणें म्हणलें वाव अमेझींग पूण मागीर ह्यो वस्तू जेन्ना वत्ता हाडटा तेन्ना जायते त्रास पडलो तोय तांकां उगडास आसा मोगाळ भाव भयणीनो व्हडपण सोडून आमकांच खाली करुया हें व्हडपण हांगा वस्तूचें कितें जितलो मनीस आपणाचो पावर दाखोवंक सोदता कशे भाशेन हांव दाखयतलो एक तोरा म्हणटा ती वन ऑफ द वेज टू प्रेजेंट टू द वर्ल्ड थिंग्स हेचो हें म्हजे लागीं आसा हांव व्हडलो म्हजे लागीं टॉप मोस्ट मॉडल बायक आसा आनी कार आसा पळया नाजाल्यार न्हू लोकूय म्हणटा इतलो जोडटा आनी सा चामटेपण कोत्ता संवसारी समाजूय बुलयता आनी चडूय घे नेट मारलो जाल्यार अरे एका पयशे जाले आतां हो आतां आमकां केराक काडिना पूण प्रॉब्लम ते न्हू गिरेस्त प्रॉब्लम न्हू थंय तो प्रॉब्लम न्हू हाली प्रॉब्लम खंय जेन्ना पयशे येता आनी म्हाका व्हडपण म्हज्या माथ्यार मारता तेन्ना म्हाका समजना आनी व्हडपणाचें चलता तेन्ना मागीर कितें करपाक जाय देवाच्या मुखार व्हडपण चलता ना तें शोटता आनी ताका लागून आज पयलें वाचप म्हणटा जाणवाचें पुस्तक इट इज बीन टेस्टेड इन द फर्नस उज्यान तें तपासून पळयता देव आमचो बाबार तपासून पळयता आनी हो टेस्ट म्हणटा तें जेन्ना सुटकेच्यो ते दुसऱ्या रेंटेड घरांत व्हरपाक पडले तेन्ना अरे इतली ओड आसलेली वस्तू हांव घेवन वेता तेन्ना कितलें जड जालें जिवीत सादेपणान पावपाची ह्यो वस्तू आनी ह्यो ताची ओड आहा तें व्हडपण खुणायता आनी ताका लागून देव जितले फावटी मनीस व्हडपणान आपूण ओड म्हूण दाखयता ह्यो वस्तू टेस्ट करपाक जिवितान धाडटा ताका लागून जायते फावटी आमी म्हणटा हें म्हाकाच कित्याक देवा हें म्हाकाच कित्याक ताकाच कित्याक ना केन्ना मातशें नदर मारून पळय घोडे व्हडपणान हांव जियेता जाल्यार गोरवान जियेता जाल्यार आनी हो व्हडपण खंय आसूंक जाय भाग्योन पावलो म्हणटा कोरिंथकारांक बरोवन म्हजें व्हडपण जेजूक आय बोस्ट इन द लॉर्ड देव जावन आसा म्हजें व्हडपण तूं यो आनी म्हाका सांग हांव देवाच्या नांवान हांव व्हडपणान उलयतलो म्हजें बळ न्हू नथींग ऑफ मायन आनी जरी तरी हांव बारीकसाणेन पळयलें जाल्यार हे वस्तू हो पावर जेन्ना आमकां मेळटा आनी हांव व्हड म्हूण चिंतता हूंय ना हूंय देव मागीर शेवटूंक लागता सादेपणान पळोवया दावीद आनी गोलियत ताका सांगलें अरे गोलियत आसा तेजे झगडी करपाक कोण ना सगळीं भियेलीं सावलू राजा आनी ताची आख्खी पर जावन ते सोल्दाद भियेले दाविदान म्हणलें हांव येतलो अरे तूं धाकटो आसा कितें वयता तुका ट्रेनींग लेगून ना आर्मीचें तूं सोल्दाद केन्ना तरी जाला ना हांव येता ताका सगळें सोल्दादाच्यो वस्तू घायल्यो न्हेसयल्यो मोचे बिचे घातले ताका सांगलें झूज कर आनी हातीन ताका तो भालो बिलो दिलो ताका चलोंक जायना जालें ताणें त्यो वस्तू काडल्यो आनी आपूण गोवळी म्हणटा जाणा जावन ताणें ते फातर घेतले आपणाची गोपिणी घेतली आनी धांवन गेलो ते सायन गोलयत म्हणटा तूं मारतलो रे म्हाका तूं मारतलो तुका काडून हांव चोय सगळ्यांक खावयतलो तुजें मांस आनी कुडके तो पयस जावन फातर घेता आनी ताका मारता आनी गोले सोकला पडटा कितें गरजेचें जे कितें ताच्या आंगाक सोबनासलें जी कितें वस्तू एक्स्ट्रा आसलेल्यो त्यो ताणें काडून उडयल्यो ताका लागून ताचें जिवीत सादें जालें
जरी तर आमी आमच्या सांता भक्ताचे जिवीतले पळयल्यार ज्यो ज्यो वस्तू तांणी सोडल्या त्यो तांची वाटेक जाय तो पेय झाडटाली, ताका लागून तांणी ते सोडून पडले. ताका लागून ते आपणाचे गांव देसासून येता तेन्ना सुटकेश्यो घेवन येनासलीं. भाग्योन सांफराचे म्हाका दिसना बरे आपणाचे सुटकेश्यो घेवन येयल्लो म्हूण. आपूण गोंयांत येता, म्हाका हें जाय, म्हाका हें जिन्स पॅन्ट जाय, म्हाका 2 मोच्या पार जाय आनी हे 6-7 टावल जाय आनी हें सगळें घेवन वचपाक पडटलें ना. म्हाका कितें करता जितले फावटी आमी चोयता न्हू, जेन्ना मनीस पयशांनी व्हडलो जाता, दुसऱ्या मनशाक पयस दवरता तेन्ना ताका आपणाच्याच वस्तूची गरज पडटा आनी त्यो घेवन भोंवपाक पडटा, तेन्ना ते त्रास जाता. पूण जो मनीस उदारपणान दुसऱ्या लागीं सोयरी गतीन जियेता, बरें उतर दिता, ताका हाले एक्सिडेंट जालो न्हू, दुसरी ताच्या आदाराक पावता, ताका ना म्हूण गाडी जाय पडना, ना म्हूण वस्तू जाय पडना, दुसरी हाडून ताका दिता. हें कितें डिफरंस? जितले आमी ल्हानवीक जाता आनी दुसऱ्या लागीं संबंद दवरता, लोक आनी देव आपणाची मोहिमा दाखयता. ताका लागून आयचें शुभ वर्तमान तो म्हणटा, पळय शेरकां जेन्ना कोण मोत्ता जाल्यार देवाक कळो नासतना मोत्तली आनी सोकला पडटली ना. तुजे केस लेगून मेजलेले आसा म्हणजे पळय तूं कितलो सारको मोलादीक तो. एंड आय एम गोइंग टू फीड यू. जरी तर सोलोमाक काय बरें न्हेसयलां आनी झाडां पेडां एका दिसान मोत्ता, तेंची पाकोळ्यो हांव काय बरें नेटयता जाल्यार तुमकां हांव पयस दवरतलो ना. म्हणजे कितें म्हणूंक सोदता? ट्रस्ट इन मी, आय विल प्रोवायड यू. हांव दितलो तुका कितें जाय तें वाटेर. तूं तुज्या इकमतीन तूं घेवन वेताय तें तुज्या व्हडपणान तूं हूंय तरी जार जातलो आनी मागीर तुका खाली करूंक तुका दिसपाचें ना. आनी खाली करूंक आमकां भोव गरजेचें. ताका लागून जेन्ना जेजू म्हणटा, पळयात हांव तुमकां तुमची गरजो जाणा, म्हजेर फकत विस्वास दवरात. पाटलावदार जात न्हू जावपाक सोदता, हालीं चलात तुमी वाट. शेकी जेजूचे नदर मारुया न्हू. आमी व्हडपणान जितले फावटी चलता, ह्यो वस्तू घेवन चलता, जिवीत कांसा जाता. जेजू जल्माक आयलो तेन्ना सादेपणान जल्माक आयलो. ताचे लागीं आमचे भाशेन आसता ते भाशेन गोदड्यो आनी मागीर मातशें आनी कितें, मागीर नॅपकिनां, बाबा शीं पडटा, आंकवार मारीन 5 कुबेटां हाडून दिवंक ना. फाळ्यांनी गुट लायलो बायबलाक. आपणाची मिनिस्ट्री, आपणाचो वावर करता तेन्ना 4-5 वस्तू घेवन भोंव नासलो सुटकेस. म्हज्या जेवणाची एक सुटकेस, म्हज्या हेजी एक सुटकेस, म्हजे रोप आनी आसा. आनी जेन्ना तूं कुर्साची वाट चलता तेन्ना पळय आपणाची आंगाची लेगून दुसरी ते काडटा, सोडती घाता. म्हणगे ही सोडवणीची वाट चलता जाल्यार विंगडो आयलोलो विंगडो वेता. देर आर नो अटॅचमेंट्स फॉर दीस वे ऑफ सॅल्वेशन. आनी कुर्सार विंगडो मरता. जरी तर ताणें आनीक 500 आंगाची घातलेली जाल्यार तो कुरी सोरोंक बरो जड जावपाचो. जितले जितले वस्तू आमी ओड घेवन भोंवता आनी आमच्या व्हडपणान घेवन भोंवता, त्यो आमच्या सोर्गीचे वाटेक कांटाळो, ती आमकां जार करता. ताका लागून आयचो विशय व्हडपण सोडुया, खाली करुया. जितली जितली वस्तू आमी खाली करता आनी आमी दुसऱ्यांक दिता, वी लेट गो द थिंग्स. जावं ते दुसऱ्याचो राग, जावं ते म्हाका नोसायपण दुसऱ्याचे, जे हांव सोडून दिता आनी देवा तुजीच मोहिमा म्हणटा. म्हज्या जिविताची वाट जाय ती सवकास जाता, ओ बरी जाता आनी बरे भाशेन चलोवंक मेळटा सुडसुडायेन. ना जाल्यार तुमी चिंतात केन्ना नदर मारात. जितले जितले 5 वर्साचेर जे मनशाचो म्हाका राग आहा तो घेवन हांव चलता न्हू, तितली वाट म्हाका कठीण लागता. आय गेट टायर्ड टू वॉक. देवा लागीं मागुया. जे भाशेन भाग्यन सांफ्राशिसान जेजू पासत आपणें गोरदार सोडलें आनी तो ल्हानविकायेन आयलो, आपणाक खाली करून आयलो. जे भाशेन आमच्या जेजून निमणे कडेन लेगून कुर्साचे वाटेक आपणाची आंगाचे लेगून सोडती घालून ताणी वांटल्यो आनी कुर्सा निमणे ताचे लागीं आसलेली ती ताची कूड आनी ताचें रोगत ते लेगून वारोवन दिलें आमचे पासत. आनी सोर्गीची दार आमकां उक्ती केली जाल्यार आमकां सगल्यांक शिकून की ज्यो ज्यो वस्तू आमकां ओड दिता, आवडीची आसा, वी आर अटॅच्ड टू द थिंग्स, वी हॅव टू लेट गो. आनी तेन्ना आमचें व्हडपणूय देंवतलें आनी ह्यो सगल्यो आमकां ल्हानविकायेन आमकां वाडोवंक देव आपणाची तपासणी कोत्तलो, सगल्यांची तपासणी कोत्तलो. ही वील टेस्ट अस विथ द फायर. उज्यान आमकां तपासतलो. आमी तर बरे भाशेन रावलीं,
देवाचे देण ही देवाची वाट म्हूण समजून चल्ली जाल्यार आमकां सोडवणेची वाट चलपाक बऱ्याक पडटलें. पूण ती अर्द वाटेर तूं सोडली आनी म्हणलें ह्यान कितें म्हाका म्हाजें सुसेग जाय, आय वॉन्ट कम्फर्ट्स इन माय लायफ, म्हजी कूड म्हाका सुसेग सोदता, बरो सोफा आनी ह्यान म्हाका त्रास नाका, जाल्यार हांव ऑटोमॅटीक ती वाट नाकारता. जेजूची कितें घेवया तो जावन आसा आमचो व्हड नमुनो. तेच भाशेन व्हडपण सोडुया. देवाक तें मानवना सोद्रेवेलो आपूण शेवटितलो आनी आंकवार मारिया आपणाचे तुस्त गितान सांगता आनी आंकवार मारियाच म्हणटा लान्विकाक तें वयर काडलें, गोरविश्टांक तें सोद्रेवेले शेवटिले. जाल्यार आमी काल्तिकायेन देवाचो वावर मुखार व्हरूंक भावार्थान जिवंक व्हडपण सोडुया आनी आमकांच काली करून लान्विकायेन जियोवया. आमेन. सगळीं उबी रावुया आनी आमचो भावार्थ आमी उचारुया म्हणून. सोत मानता देवाक, सोर पोरबेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुन्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोडी सांबाळलो, आंकवार मरयतान जल्मलो, पोस प्लादा काल धणे कोस सोंसले, ताका कुर्सार चुडलो, तो मेलो आनी ताका नुकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पोरगार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिवे आनी मेल्ल्यांची मुर्ती करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सुबेक, भोगतांचो एककार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. थोडीच आमची मागणी देवा मुखार दवरुया आनी आमकां हें नोवेन ही आमची रोमार उदीक भावार्थाची फळाबरीत यात्रा जावंक, हें नोवेन जावंक आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आमच्या ओत्मीक फुडाऱ्यांनी व्हडपणाच्यो आनी पदवेच्यो सांखळी तोडूंक, लान्विकायेचें काळीज म्हूण आपणावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी, राजकी आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी सुवार्थ सोडून निस्वार्थीपणान सगल्यांची भोव करून गरजेवंताची सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आमी सगल्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांनी लान्विकायेची, सेवेची आनी प्रामाणीकपणाची वाट धरून बागेवनपण जोडूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. आयच्या नोवेनांत आमी आमच्या 2 प्रांताच्या 4 प्रिसिस्त्या पासत मागता. पवित्र पुस्तकाच्या डायसन सेंटर ऑफ बिबिलिका अपोस्टोलेट, देवाचो मोग परगटपाचें डायसन सेंटर ऑफ मिशनरी एनिमिनेशन, मिसांवाच्या पॉन्टिफिकल मिशन ऑर्गनायझेशन्स आनी पर्यावरणाच्या डायसन्स कमिशन ऑफ इकॉलॉजी तांच्या वावराचेर आनी तांच्या सांगाताक वावर कोत्तल्यांचेर देवान शुभाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर. भूस्वर्गींच्या बापा, तुजे मुखार कांय आमच्यो गरजो घातल्यात. आमच्या मनांत काळजांत जाय त्यो आमच्यो गरजो आटापतात. हें सगळें तुज्या हातान आमी घालता आनी आमची रोमार भावार्थाची फळाबरीत रोमार जावंक तुजी कृपा
आमकां फावो कर म्हूण प्रार्थना. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनां. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपोदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या नाके पवित्रेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बुवडत्या देवा आमच्या बापा, बाग्योत आंकवारीची कातारिनाच्या जिवितांत तुझ्या मोगाची विचित्र पदवी पळजळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो वो वाखाणणेचो येवन आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वडावण्यांक पाठ करून आनी स्वर्गीच्या संतोशाच्या ओत्रेगांनी भरून तुजी चाकरी ध्यान मनान करूंक आमकां कृपा दी म्हूण कालतेपणी मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुराताय वाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सोर काळे आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. स्वर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयिल्ले त्या बाग्योता पासत बाग्योत कातारिना पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाखाणटा. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां चाकूंक दिताय. देखून सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता.
बरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणी कोराचे हें रोगत, पातकाचे बोगसणे मिरच्यात तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. सुम्या जेजू आमी वाहून खाता आनी एकाचेतले पियेता, तितले पावटी तूं उलोवपा येसू, आमी तुजे मरण परगटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोगतेपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवूंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आगे प्रितमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेर आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या निकी वर्गा बरोबर तेका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो परवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजडीत मुखां भोंवण पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आनी कोरमारे देवाचे माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी भोयभोग तुका सासनाच्या सासना जेजून आमकां एकूच मागणी शिकयला बाबार्थान बरे भाशेन आमच्या हात जोडून पुरयान हेच मागणे आमी बापाक भेटोवया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां तान्नेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. सर्वेस्परा सुर वायटांतली आमकां निवाड. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमेर जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या जण एकल्याच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपणे आसात ती आमी जण एकली सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितरूचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. काथोलीक धर्मान जाणी बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांनीच कोमन्याव घेवंक दोनूय बाजूंनी फुडें सरचे. कोमन्याव शेवल्या उपरांत तुमी बसची. While we greatly appreciate the presence of members of other religion at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisles to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. काथोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारवे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बपतिस्म संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए.
जेजू आमच्या काळजांनी आयला. जेजूक नमस्कार करून ताका आर्गां दिवया, दिनवासुया, ताचें वर्णन करुया, ताका महिमा दिवया. आमच्या जिवितांत ल्हानविकायेन आमी जिवंक तोच आमकां बोड दिवंक आयला. हें ओळखून घेवया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुम्ही आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मोर्नाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केले आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरली. जेजूचें जिवीत दिसान दीस अदीक आमच्या विनाशी कुडींत दिसती पडच्या भाग्यवंत कातारिनाचे देखीन जेजूचें कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लोभ दिवंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. मातशें बसात. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री लिगोरिनाक तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर रेगनाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांदावळ करतल्यांकूय आमी दिनवासता. आयज भाग्यवंश फ्रांसीस शावेराच्या नोयनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता. तशेंच सांजे 3:30, 5 आनी 6:15 इंग्लीश भाशेन. पापसाहेब फ्रांसिस्कान 2025 ह्या उत्सवीक वर्साची आमी तयारी करता. तर फाल्यांच्या दिसा आमी ही पुरगोटणी करतल्या आनी मीस सोमरोमतल्या 3:30 वाजता. तशेंच येता त्या वर्साक भाग्यवंत सान फ्रांसीस शावेराची रेलिकेची दाखोवणी करतल्यो. फुलां भेटूंक व फुलां हाडूंक पयशे दिवंक सोदतात जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्कार व कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता. कोणाक फाल्यांच्या दिसा पयले व दुसऱ्या मिसांत म्हणल्यार 6 आनी 7:15 वाजता मिसाची वाचपाक करची खुशी आसा जाल्यार तुमी बसिलिकेंत लिटर्जी टेबलार वचून मेळचें. कुमसाराक तुमच्यान बसिलिकेच्या साक्रिस्तीन सकाळच्या 6 ते 11:30 वाजता आनी सांजेचे 3 ते 5:30 पर्यंत वचूं येता. तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणूय सांडलेली कसली वस्त मेळत जाल्यार बसिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडलो जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें. कसली दुबावी वस्त तुमी पडयशात जाल्यार रोखडेंच पुलिसेक कळोवचें. तुमी भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेचो उमाव घेवन भायर सरतात थंय आमचे दियाग्न आसतले. तुमकां जाय जाल्यार हात धरून तुमचेर मागणें करूं येता. नोवेनाचे मागणे. उबी रावया. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आमी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापा तुका स्वर्गार मोहिमेन बोरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना.
ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान आमी बापाक दिनवासता संतोषान आमी बापाक दिन वाजता आनी आतां आनी आतां आमच्याच पासत आमच्याच पासत तुजी विनोती मागता तुजी विनोती मागता जोण एकल्याक आपणाक जाय ते मागचे. आमचे ओत्रेक आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन तुजे विनोती ते शांती पावय म्हूण ते शांती पावय म्हूण मागता मागता आनी सोगटा पासत आनी सोगता पासत तुजे बरोबर तुजे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा. बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. जे आमी मिसाचे बेटेन नियाळ्ळा ते तुमच्या आमच्या जिवितांत जिवंक तुमकां धाडटा. जेवल उपकार. San Francis Xavier, Goragura, Radi Sancha Mogan, Lastolia, Besaukan Saiba,
मौजूद हो प्रभु, और बड़े सामर्थ्य के काम और छुटकारे का कार्य होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु परशुपिता पूरी भक्ति को आपके हाथ में देते हैं, प्रभु परशुपिता पूरी मीटिंग को आपके हाथ में देते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु बिशप साहब के लिए, हमारे बिशप आमोस सिंह सर के लिए प्रभु परशुपिता हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, विशेष अभिषेक से उन्हें प्रभु परशुपिता मसा कीजिए प्रभु। और आज का जब वचन आता है प्रभु, हम में से हर एक का जीवन बदल जाए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हम यहाँ से जाएं प्रभु, हम खाली हाथ ना जाए, परंतु एक विशेष अभिषेक, विशेष आशीष पा करके हम जाने वाले होने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु परशुपिता जो भी प्रश्न, जो भी चिंताएं प्रभु हम लेकर के यहाँ आए हैं प्रभु, हम में से प्रत्येक के हृदय जानने वाले आप परमेश्वर है प्रभु। अगर कोई चंगाई के लिए आता है प्रभु, उसे चंगाई मिले, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। अगर कोई सवाल लेकर के आए, कोई प्रॉब्लम्स लेकर के आए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से वो दूर हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। एक बड़ी चंगाई का और एक बड़ी छुटकारे का कार्य होने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। फिर एक बार आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हम चाहते हैं प्रभु। आय का संपूर्ण समय आपके हाथ में दे दे प्रभु। इस विनती को यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए दयालु पिता, आमीन। भजनकार अपने भजन में कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। आइए इस समय गीतों के द्वारा उस जीवित परमेश्वर की हम स्तुति महिमा करेंगे। इस समय मेथोडिस्ट चर्च नागपुर डिस्ट्रिक्ट के क्वायर टीम से विनती करता हूं कि वो गीतों में हमारी अगुवाई करें। हालेलुया। चंगाई
के लिए फिर से एक बार गाएंगे। तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में, आप लोग गाइए। तेरे नाम की दुहाई, तेरे नाम में चंगाई, तेरे नाम में रिहाई, तेरे नाम में भलाई, तेरे नाम की दुहाई। तेरा नाम है सब नामों में बड़ा, तेरे नाम में पाते हैं रज़ा। तेरा नाम है सब नामों में बड़ा, तेरे नाम में पाते हैं रज़ा। यीशुआ, 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 यीशुआ। बोलिए प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की जय। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसकी पैरों की चौकी है। जब हमें मलेरिया होता है या टाइफाइड होता है ना, तो हम टेलर के पास नहीं जाते, है ना, अपने पड़ोसी के पास नहीं जाते। हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वो कौन है? डॉक्टर है। उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह की प्रार्थना करते हैं, जब हम चर्च जाते हैं, जब हम फैमिली प्रेयर करते हैं, तो हमें उसकी पर्सनालिटी मालूम होना बहुत जरूरी है। और वो कौन है? वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। He is the Son of Lord. He is the King of King and the Lord of Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम जब उसके समीप आते हैं तो हमें उसकी पर्सनालिटी मालूम होना बहुत जरूरी है कि वो क्या करता है? भीड़ को खिलाता है, हमारी भूख को वो शांत करता है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। और वो क्यों करता है ये सब? बिकॉज वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। तो आइए हम क्यों ना बड़े हर्ष और उत्साह के साथ, जब हम राजाओं के राजा के पास आए हैं, तो बड़े ही आनंदित और उत्साह के साथ हम परमेश्वर की क्या करें? इबादत करें। कौन है राजाओं का राजा? यीशु है उसका नाम। सब मिलके गाएंगे। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। कौन है राजाओं का राजा? कौन है दुनिया का बादशाह? कौन है दुनिया का बादशाह? यीशु है उसका
पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, पानी पे चलता है, भीड़ को खिलाता है, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के नाम से। तो कौन है राजा राजा, हाँ कौन है राजा, कौन है दुनिया का, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की। क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, क्रूस को उठाया है, मौत को हराया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है, अनुग्रह से उसके हमने उद्धार पाया है। तो राजा का राजा कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है दुनिया का बादशाह, यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, 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 सब मिलके तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की। जी हाँ, मैं ये देखना चाहता था जब किसी की जय करते हैं तो अपने हाथों को ऐसा उठाते हैं, तो क्यों ना इस लाइन को फिर से गए, अपने हाथों को उठाए, हाथों को हिलाते हैं, परमेश्वर को दिखाएं प्रभु हम तेरी जय करते हैं। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, सब मिलके तो करो जय जयकार, 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 तो करो जय जयकार। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। आइए हम उसकी तो जय जयकार बहुत कर लिए, अब हम उसके निकट जाते हैं। वचन कहता है परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हम निकट कैसे जाएंगे? यीशु मसीह की हमें स्तुति और उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। जब हम उसकी प्रशंसा करेंगे तो हम उसके निकट जाएंगे और वो हमारे निकट आएगा। तो आइए हम इस गीत को गाते हैं, हो तेरी स्तुति प्रशंसा। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू सुंदर है, तू अवर्णित है, तू मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी
तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सब मिलके तेरी हर पल महिमा यीशु की, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अगणित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं को मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। सच में प्रभु हमारी खामोशियों को समझने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दूं, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा। हम गाएंगे तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। बोलो यीशु मसीह की। सच में मेरा पहला प्यार है। हालेलुया। सभी आनंदित हैं आप लोग आज? यस। तो आगे का गीत कहता है कि नाचूंगा गाऊंगा मैं पगलों के समान। जब हम नाचते हैं, गाते हैं, हाथों को उठाकर, तो क्या होते हैं? हमारे सारे बंधन टूट जाते हैं, है ना? और हमारा राजा कैसा है? महान है। और हमारे राजा के लिए हमें क्या करना है? खुलकर उसकी आराधना करना है। दाऊद की तरह गीतों को गाकर हमें उसकी आराधना करना है, क्योंकि हमारा प्रभु हमसे क्या करता है? प्रेम करता है, एक अनोखा प्यार।
के समान